आदलो कला आणि संस्कृती मंत्री आमच्या कडेन सहकार्य करिनासलो तशेंच आमचे प्रश्न सुटावे करपाचेर भर दिनासलो। देखून आता नव्या मंत्र्यांची भेट घेवन आमी आमच्यो मागण्यो सांगल्यात। कला अकादमी ही मूळ स्थितीत हाडची ही आमची मुखेल मागणी आशिल्ल्याचे कला राखणमाणाचो वांगडी देविदास आमोणकार सांगता। तशेंच ह्या विशीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता कडेन बसका घेवपाचें आश्वासन मंत्री तवडकरान दिल्ल्याचें आमोणकारान सांगलें। पयलींचो जो मंत्री आसलो त्याच्या बरोबर आम्ही कॉर्डिनेटच जायनासलो, म्हणजे खंय तरी बाबा आमचें कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवपाचे परिस्थितीन तो नासतालो। सो ती स्थिती उरल्या मुळे सगळो गोंधळ जो जालो लोक हाका तो तुमच्या कारकिर्दीन जावचो न्ही। आणि आमी आमची जी मागणी आसा कला अकादमी आमकां आशिल्ल्या त्या स्थितीन रिस्टोर करून मेळपा जाय। आनी तेच्या खातीर आमी जें कितें मदीं आंदोलन उबारलें सुपारी आंदोलन तेजे बद्दलची माहिती आमी दिली आणि आमकां खूब ते म्हणजे बरो रिस्पॉन्स आमकां सद्या सांस्कृतीक मंत्र्यान दिल्लो आसा। आणि तेणेन सांगलां की आपूण सगळ्या कलाकारांक वांगडा घेवन वयतलो आणि आमची परत एकदां म्हणजे मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून ह्या सगळ्या गोष्टींचेर तोडगो काडपा खातीर म्हणून जे कितें हें करपाक जाय फुडें कार्यवाही करपाक जाय ती करपाक तेणेन सगळो आमकां सपोर्ट दितलो म्हणून सांगला। आणि हे बरे भशेन सगळ्यो गोष्टी आमी जाग्यार उडोवया। न्ही तांची ओवरऑल हें आशिल्लें म्हणजे ओवरऑल म्हणजे कले संदर्भात जे विषय सुरवात जाले ते कला अकादमींतल्यान सुरवात जाले विषय म्हणजे ती साकून ते कला अकादमी संदर्भात अशें संदर्भात तांचें मत आशिल्लें त्या हाचेर हांव येवचे पयलीं ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलें आसा आनी ताच्या संदर्भात एक फोरम एस्टाब्लीश जाल्लो आसा आनी तातूंत जे कांय रिपोर्ट बाकी सगळे येता आनी तो मातशें स्पीडअप करचो अशें तांचें एक म्हणणें आशिल्लें। आनी त्याच बरोबर जी म्हणजे मडगांवची रेव्हेन्यू आसतली किंवा काणकोणची रेव्हेन्यू भरना संदर्भात सुरवातेक पावस पडटकच जो इश्यू जाल्लो त्या संदर्भात ताणें आपल्याले म्हणजे म्हाकाय जे विचारतले की काणकोणचे जातले कडे म्हाका तांचे कडेन खबर आशिल्ली त्याय संदर्भात एक क्लियरिटी तांकां आयली। आनी जेन्ना नवीन रेव्हेन्यू भवन बांदता जे फाटली कांय गजाली 30 लक्षांत धरून जे आसा की आमकां थोडेशें विश्वासान घेवचें की आमचे एज ए कलाकार म्हणून अशें तांचें मत आशिल्लें। आणि विशेष करून जे आसा न्ही कला अकादमी संदर्भात कला अकादमी आतां म्हजेडेन ना हांव जरी आर्ट एंड कल्चरचे मिनिस्टर आसलो मुख्यमंत्री कडेन आसा म्हणून तेणी सांगलें की कला अकादमी संदर्भात जे विशय तुमकां अपेक्षीत आसा त्या विशया संदर्भांतले आसा न्ही मुख्यमंत्री कडेन बसून जे आसा ते जे गोश्टी आमकां फुडें व्हरपाक ते व्हरुया अशें तरेन तांकां एश्युरन्स हांव दिल्लें आसा। त्यामुळे केन्ना तरी फुडले एक 8-10 दिसांनी किंवा तांकां विशेष करून तांकां दिवाळी उपरांत सांगला केन्ना तरी मेळुया आनी ह्या विशया संदर्भात ते तुमचें मत समजून घेता आनी जे विशय तुमकां अपेक्षीत आसा त्या म्हणजे एज ए मंत्री म्हणून आसा म्हणजे जे कलाकारांक आसा करून करपाचें सहकार्य हांव दितलो अशें तांकां सांगलें।